आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे आरजीचे उसगांवचे मेंबर्स रोहन नायक, निलेश गावडे आणि संदीप नायक। आयज आमी हांगा तुमची प्रेस कॉन्फरन्स जी आपयला तुमकां हांगा आपयला ताचें कारण एकूच की उसगांव ही जी एक पंचायत आसा हे पंचायतीन भरपूरशे इलिगल गजाली हे जायत आसा। थंयसर पंचायत राज एक्टाचे वायोलेशन हे जायत आसता। हेच्याय पयलीं तुमी पळयलां आसतलें की ग्रामसभा कशे जातात, एडजर्न करतात, फुडें कंटिन्यू करिना आनी आपणाक जाय ती मनमानी चलता। सो तसोच एक इश्यू, एक इम्पॉर्टंट इश्यू उसगांव पंचायतीन सध्या जाला आनी तो तुमच्या फुड्यान सगळ्या लोकांच्या फुड्यान दवरपाक लागून आयज आमी हांगा जमलेले आहात। उसगांव वॉर्ड नंबर 6 ह्या वॉर्डान एक प्रोजेक्ट येता पंचायतीचो। आता हो प्रोजेक्ट कितें, कसलो आनी हे प्रोजेक्टा पासून कितें जातले हे सगळ्या लोकांक एक प्रश्नचिन्ह पडला, एक कन्फ्युजन जाल्लेलें आहा। पंचायत सांगता की गार्बेज एक बायो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येता म्हणून थंय आनी त्याच्या पासून ते सांगता की कोर्टान ऑर्डर दिल्या जशी एमआरएफ प्लांटाक जशी कोर्टान हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आनी एमआरएफ प्लांट लावन घेतलेले पंचायतीन, तशेंच हो एक त्याचोच एक पार्ट आसा म्हणून उसगांव ह्या पंचायतीन ऑलरेडी एमआरएफ प्लांट एक्झिस्ट आसा आनी आता हो दुसरो एक कसलो तरी प्रोजेक्ट थंयसर येयल्लो आसा आनी तो प्रोजेक्टा बद्दल लोकांक कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लें आसा। तेकाच लागून लोकांनी त्या पंचायतीन कंप्लेंट्स फायल केल्ले, लोकांनी एक लेटर केल्ले, तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, एक लेटर केल्ले ओपोज ऑफ वेस्ट गार्बेज प्लांट एट मारवाडो उसगांव। हे लेटर लोकांनी जेन्ना हे लेटर केले ते लेटरान लोकांक हे जे प्लांट येता त्या प्लांटाक लागून ऑपोजिशन ह्या पंचायतीक दिल्ले। हे ऑपोजिशन इतल्याक लागून दिल्ले की परत तेच जाल्ले की आमच्या वाड्यात कितें येता हे लोकांक खबर नासले। तुम्ही जर पळोवपाक गेले तीन सेट ऑफ लेटर्स दिल्ले भितर, जर लोकांनी अशी सिग्नेचर्स कॅम्पेन केली, ऑलमोस्ट 400-450 सिग्नेचर जाल्ले, त्या 450 सिग्नेचर घेऊन लोकांनी तो अपोज आपलो नोंद केल्लो। आता हो जेन्ना अपोज जालो तेन्ना ग्रामसभेनूय हेचे डिस्कशन जाले, पण ग्रामपंचायतीनूय भुरगे हेचेर काय सविस्तर माहिती ह्या पंचायतीन दिवंक ना। जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी थंयसर आरटीआय घातली पंचायतीन की ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिवचे की सर्वे नंबर सो एंड सो जो आसा ते सर्वे नंबरान कितें येता काय म्हणून, कितें येवपाचें आसा त्या प्लांटा बद्दल डीपीआर आमकां दिया, कितें तुमकां तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमकां दिया, त्या प्रोजेक्टा पासून कितें जातलें सगळें दिया। जाल्यार मॅक्झिमम जर तुम्ही पळोवपाक गेल्यार सगळीकडे इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। आता टेंडर नोटीस आसा, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल आसा। मागीर प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ गार्बेज कलेक्शन लास्ट 3 years तेंच्याकडे रेव्हेन्यू कलेक्टेड नो इन्फॉर्मेशन। प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फोरकास्टेड वेट गार्बेज कलेक्शन डेटा नॉट अवेलेबल। प्लीज प्रोवाइड डिटेल कॉपीज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट नॉट अवेलेबल। सो ह्या प्रोजेक्टा बद्दल लोकांक कांयच खबर ना आनी जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागले तेन्ना आनी एकूच तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशनान दिले की कोमदाद ऑफ उसगांव जी आसा तेंच्यांनी 6,000 स्क्वेअर मीटर जागो तेंकां ह्या प्रोजेक्टाक आनी क्रेमेटोरियमाक एलोकेट केला। म्हणजे पंचायतीन एक एप्लिकेशन केल्लें की आमकां एक प्रोजेक्ट घालपाक जाय आनी त्या प्रोजेक्टान आमकां क्रेमेटोरियम घालपाक जाय आनी एक वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घालपाक जाय। तेका लागून 6,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो तेंकां कोमदाद ऑफ उसगांव हेंच्यांनी दिला, सँक्शन केला म्हणून तेंच्यांनी एक लेटर दिला। आता हे लेटराचेर आमची आरटीआय चालू आसा की हे लेटर ग्रामपंचायत कोमदाद ऑफ उसगांव जे आसा पळय तेंच्यांनी मिटींग घेवन दिला, आपल्या आपूण सायन मारून दिल्या, कितल्या दिसांनी दिला, हे सगळे हेची आमी ऑलरेडी आरटीआय फायल केल्ली आसा। ती आरटीआय येयल्या उपरांत आमी तुमकां सांगतले, पूण एकूच तेंच्यांनी कॉपी आमकां ह्या पंचायतीच्यान तेंच्यांनी आमकां दिल्ली आहा। मागीर हो इश्यू जसो व्हडलो जालो, जेन्ना वाड्याचेर बोवाळ जावपाक लागलो तेन्ना थंयची जी लोकल पंच मेंबर आसा वैभवी गावडे ह्या तेणी आनी बाकीच्या लोकांनी मेळून तेंच्यांनी डिस्कशन केलें आनी ती वैभवी गावडेन एज अ पंच मेंबर म्हणून तेणी पंचायतीक GWMC आनी आमच्या मेंबर सेक्रेटरी हे सगळ्यांक गोवा पोल्युशन स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां तेणी ऑब्जेक्शन रेज केलें। हे ऑब्जेक्शन रेज तेणी केलें आनी हे जाल्या उपरांत फोर्टनायट मिटींग जाले।
फोर्टनाईट मिटिंग जाले पळय तितून जेन्ना ती पंच मेंबर म्हणजे लोकल पंच मेंबर एक आपल्या वाड्याचेर एक प्लांट येता म्हणून जर इन्क्वायरी करता जाल्यार तिका तेचे इन्फॉर्मेशन मेळना. तेका खंय रिप्लाय येता की हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट आनी तू काय करपाक शकना, तू ऑब्जेक्शन रेज करपाक शकना. अशें तिका सांगले की तू तुझे जे ऑब्जेक्शन घातला ते फाटी घे म्हणून. आता एक लोकल पंच मेंबर त्या वॉर्डातली ह्या प्रोजेक्टाचो रिपोर्ट मागता आनी जेन्ना तिने फायल चेक केली तेन्ना तिका फक्त हेच लेटर मेळ्ळे कॉम्प्युटरान जे तांकां एरिया दिला 6000 स्क्वेअर मिटर जागो दिला आपलो ते एकूच तांकां लेटर मेळ्ळे आनी कसलो डीपीआर मेळोंक ना, कसले टेंडर मेळोंक ना, नाजाल्यार कसलेच डिटेल्स ह्या प्रोजेक्टा बद्दल मेळोंक ना. आता जेन्ना येदो व्हडलो एक प्रोजेक्ट येता हांगा आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल जर ते इन्फॉर्मेशन पंचायतीन मेळना तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी कितें केलें, आमच्या भुरग्यांनी आनी एक लेटर केलें GWMC हांगा वेस्ट मॅनेजमेंटाक एक RTI केली. तेंच्यांनी आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन ना म्हणून ते काढले आनी पंचायतीक फॉरवर्ड केले. म्हणजे विचार करा तुम्ही की एक वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्रोजेक्ट येता पूण त्याचे डिटेल्स हांगा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन ना. सो येन्ना आमकां डावट येयलो तेन्ना परते तेंच्यांनी जर पंचायती गेले, पंचायतीन कितें केलें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें केलें, तेंच्यांनी काडले आनी हे BDOक माफ केले. सो इतले एका प्रोजेक्टा बद्दल इतलो हांगा कन्फ्युजन क्रिएट आसा. म्हणजे घोस्ट प्रोजेक्ट कसो आहा हो, जे प्रोजेक्ट कितें येता कितें ना ते खबर ना. आता आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलेंच की तुमकां आमी एक व्हिडिओ दाखयता, त्या व्हिडिओन आतां एक पाटी तुमकां दाखयता. ही जी जेन्ना हे जाल्लो प्रोजेक्ट, जेन्ना थंयसर एक पाटी लागलेली, ही प्लेट लागलेली फाउंडेशन स्टोनाची, भितर बरयला की सेटिंग अप 1 TPD बायोडायजेस्टर प्लांट फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल ऑफ हे विश्वजीत राणे आहा आनी लास्ट टायमाचे पॅनल आसा भितर. जेन्ना येदो व्हडलो थंय बोर्ड लागता, फाउंडेशन स्टोन लागता, विश्वजीत राणेचें नाव येता, जाल्यार त्या प्रोजेक्टाचो डिटेल रिपोर्ट ना, त्या प्रोजेक्टाचे इन्फॉर्मेशन पंचायती कडेन कशें ना. हो एक बिगस्ट क्वेश्चन, व्हडलो क्वेश्चन आमकां पडला तसो थंयच्या ग्रामस्थांक पडलेलो आसा. तुम्ही आता जर एक तुमकां एक व्हिडिओ दाखयता की हो प्रोजेक्ट आता खंयच्या लेवलाचेर पावला तो तुम्ही पळोवपाक शकता. हे तेंच्यांनी शेडीचे जे काम आसा पळय ऑलरेडी तेंचे शेडीचे काम चालू आसा. थंयसर तेंच्यांनी टँक्स, डिफरंट तरेचे टँक्स लायिल्ले आसा. थंयसर तेंच्यांनी कॉन्क्रिटान काम केल्लें आसा. हे सगळें जालां पूण पंचायती कडेन हेची NOC ना, पंचायती कडेन हेचे डॉक्युमेंटेशन ना, लोकल वॉर्ड मेंबराक ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कसलीच म्हायती ना. आनी जर कोण विचारता, पंच मेंबर विचारता, तिका सांगता तू त्या भानगडीत पडो नका, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो जर जालो जाल्यार हो प्रोजेक्ट जर जायना जाल्यार तुका कोर्टान वयचें पडटलें म्हणून. म्हणल्यार ती कांय फाल्यां एक इंडिपेंडंट जी पंच मेंबर आसा ती पंच मेंबर ते जो पॅनल फॉर्म जाला ते पॅनला वांगडा ना, ती ते पॅनलाच्या भायर आसा. म्हणजे ते लोकल पंच मेंबर जी इंडिपेंडंट आसा पळय तिचेरूय खंय ना खंय तरी प्रेशर हांगा ते क्रिएट करता. तुम्ही पळयलाय व्हिडिओ कितें जाता ते. आता हांव मागता आमचो लोकल मेंबर आसा आनी विलेजर आसा, वोटर आसा उजगांवचो रोहन नायक की ह्या मॅटरान पंचायतीन जेन्ना लास्ट ग्राम सभेक तेंच्यांनी रेझोल्युशन घालपाक ट्राय केली, सरपंचाक विचारपाक ट्राय केले, हे इन्फॉर्मेशन घेवपाक ट्राय केले तेन्ना कितें जालें तें आमची ग्रामसभा 11 डिसेंबराक जाली. 6 ऑक्टोबराक जावपाची की आमचे सगळे ग्रामसभा आसता पळय फुडें वरात आसता ते म्हणून 11 डिसेंबराक जाले. तेन्ना आमी एक क्वेश्चन घातलो की डिस्कशन अबाउट गार्बेज बायो वेस्ट मारवा सडा. तेन्ना सरपंचान आमकां कितें रिप्लाय दिले की हेजे आमी फाउंडेशन स्टोन आसा ते 8 दिसां भितर घातले, तेका तुमी ओपन करूं नाका म्हणून. पूण आमचो एकटो भुरगो तो गोरवां चरोवपाक वयर त्या रानात गेलो तो घातला तर तेणी आमकां सांगलें थंय कसली तरी पाटी लायल्या म्हणून. म्हणटकीर आमी ती पाटी पळोवन गेले आनी आमी तेन्ना व्हिडिओ काडले. पळय जाल्यार ते 21 केन्ना तर तेजें इनॉग्रेशन केलां, सगळी पाटी फाउंडेशन स्टोन सगळो. पूण सरपंच आमकां असो की फटयत आसता की अशें करता तशें करता सगळें सांगीत आसा. परत मागीर आमी दुसरी ग्रामसभा तेन्ना डिस्कशनाक घातले. तो म्हणलो की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट आमकां म्हणलो हेजे नोटिफिकेशन येयला की तुमी जर हो प्लांट घाली ना जाल्यार तुमकां 6 म्हयने प्रिझन जातलें आनी म्हयन्याक 10,000 तुमकां फायन म्हणून. थंय आमकां हो डिफरंट रिजनां सांगीत आसता. म्हणटकीर आमी कितें केलें, लास्ट RTI घातलें आनी तेजे रिपोर्ट काडून पयले रिपोर्ट कांयच ना. वेस्ट मॅनेजमेंट सांगता तेंचे कडेन रिपोर्ट ना, पंचायत डायरेक्टर सांगता तेजे कडेन ना, आतां हेजी पंचायत म्हणटा तेजे कडेन ना. आतां हो रिपोर्ट आतां प्लांट हो हायट पण हाजो तरी प्लांट हो आमकां मेन क्वेश्चन पडला. सो आमकां एकदा पंचायत डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत प्रसिद्ध नायक येयलो, तो हांगा लागलो गॅसाचो प्लांट म्हणून. तो आमकां असो दुबाव पडला की खंयचे तरी कंपनीन हो प्लांट प्रपोज केला आनी ते कंपनी सद्या आमी नांव घेवपाक शकना, आमकां डायरेक्टली आमचे कडेन ना ते प्रूफ. म्हणटकीर त्यो ज्या 500 मिटराक कंपनी आसा ती कंपनी ते गॅस प्लांट
करपाक सोदता अशें आमकां दुबाव मारता तेजे. आनी दुसरें मेन म्हटल्यार थंय उजगांव चिरे काडप चालू आसा. भरपूर इलिगलिटी मायग्रेटाच्यो बसती बोंडला कडल्यान एक 500 मिटरार बोंडला झोगडल्यान व्हडल्यो मायग्रेटाच्यो बसल्यार कोमलदांतल्यान 18K टॅग लागला थंय आसा. परत ते कोमलदांत चिरे काडटा कोमलदांत चिरे काडटा. परत थंय येता ह्या प्लांटाक आमकां असो दुबाव येता की थंय चिरे काडून सारखे स्कुलाक ग्राउंड केला. आमी स्कुलाक पंचायतीचो ग्राउंड थंय सगळें हिल कटिंग केला ग्राउंड जाय म्हणून. ती माती हाडून हांगा घातली आनी हे चिरे काडून हे विकतले असो आमकां हेजेर संशय मारता. फुडलें कितें आसा तें आमकां निलेश गांवडे सांग. आम्ही भरपूर प्रयत्न केलो की उजगांवांतली इलिगलिटी थारोवपाक, पूण जे पंच मेंबर आसा किंवा सरपंच आसा हे पंचायत बॉडी आमचे कशेंच आयकना. कितलेशा प्रोजेक्टा खातीर आमकां रस्ते येवचे पडले, कितलेशा प्रोजेक्टाचेर पंचायतीचे धडे घालचे पडले. तशेंच आमकां प्रॉब्लम भरपूर आसा. इलिगलिटी सांगू म्हटल्यार उजगांवांत त्यो कश्योच थारना, वाडत आसा. उदकाचो प्रॉब्लम आसा लोकांक. आतां फाटल्या दिसांनी एक चिरे पंचायती एनओसी दिली, आमी तेजेर इश्यू रेज केलो, पूण तो कोणेच आयकलो ना. आमी सांगलें आमच्या गांवांत झर आसा, त्या झरीचे लोक उदक पिता, कितलींशीं वर्सां पयलींचें उदक पिता, अजुनूय पिताले. पण 3 झर आसले त्या भितर, त्या 2 झर, एक झर सामकी सुकल्या, ड्राय पडल्या आनी दुसरेचे वाट दुसरेचे डायवर्ट जाल्ले आसा, म्हणजे ती बंद पडपाचें हेजेर आसा. तरी आसतना आमी सगळ्यांक अजुनूय फॉलोअप करीत आसा आनी तेजेर कोण येयना. म्हणजे हे पंचायतीक बॉडी. दुसरें आमी सांगता, हांव मेंबर आसा बायोडायवर्सिटी पूण बायोडायवर्सिटी त्या दिसा मिटींग जाली, त्या दिसा मिटिंगे दीस सकाळीं हे लेटर घेवन दारान येता. आमी कामां गेल्ले आसता आनी कितें आसता, आमकां उजगांवच्यान पणजे पावतले जाय, पर्वरे पावतले जाय, सालिगांव, जाल्यार आमकां टायम कितलो लागतलो. पूण ते त्या दिसा येता. म्हणजे हेंकां कितें प्लॅनिंग आमी त्या दिसा पावूंक जायना अशीच प्लॅनिंग. म्हणजे प्रत्येक जाग्यार जे लिगली कितें उलोवंक सोदता, खंय आवाज करूंक सोदता, तांकां ते फाटीं मारपाक सोदता. म्हाजें इतलें सांगणें आसा की जितले कितें इलिगलिटी चलयतले, कितलेय चलोवन आमकां कितलोय प्रेशर हाडून गार्बेज प्लांटा साठी काडीत जाल्यार तुमी कोण फुडें वयता तेजेर आपूण तेका एक लिगल एक्शन घेतलो म्हणून सरपंचान सांगलें. पूण तूं लिगल एक्शन घे नाल्यार आनी कितें घे, आमकां तेजो फरक पडना. आमकां आतां जाय त्या प्लांटाचे आमकां आयज सगळे हे मेळ्ळा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक मेळ्ळा की आमचे कडेन कांय इन्फॉर्मेशन ना. वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन ते म्हणटा आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. तशेंच गार्बेज आमची विलेज पंचायती कडेन त्या प्लांटाचे कांयच इन्फॉर्मेशन ना. जाल्यार हांव म्हणटा सरपंचान ह्या जाग्यार फाल्यां आज लास्ट टायम जशें आमचो बॅरेज डॅम येतालो त्या डॅमा खातीर आमी अपोज केल्ले आनी तेन्ना तिणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तेन्ना एक हांसपाचेर आनी एक भाशेन दिल्ली, कितें म्हणटालो स्पीच दिल्ली, तो म्हणटालो हे बुट्टी जी येता ती वर्सांतल्यान एकदां येता कितें, पण तेका इतलेंय कळना. आनी तो म्हणटा उदक हे पिवपाक खंय जाल्यार 24 तास जाय पडटले आनी लोकांक जर उदक जाय जाल्यार लोकांनी हे सोदचें पडटलें अशें तो म्हणटा. पूण बुट्टी जी येता आनी एक दिसान वयता पळय, ते एक दिसान तेंचे जिवनान जे सगळे तेंच्यांनी कमयल्लें आसा ते सगळे तेंचे व्हांवून गेले, तेंचें आयुश्य उद्ध्वस्त जालें. एका दिसान आयुश्य उद्ध्वस्त जाता, हें काय ते पडलेलें ना. ह्या डॅमा बद्दल हेंचे कडेन आजून पर्यंत कांय ना आनी ह्या गार्बेज प्लांटा बद्दलूय हेंचे कडेन कांय ना. तेंचे कडेन डीपीआर म्हटल्यार डीपीआर हेंचे कडेन ना, कसलोच पेपर वर्क ना आनी कसले हेजेर हे सपोर्ट. एक्चुअली हेंच्या लोकांकडे रावन हे कसलो प्रोजेक्ट येता तो आमकां खबरूच ना. तेन्ना ऑपरेशन आमकां हांगासर तुमी पयलीं आमकां एक्सप्लेन करा आनी मागीर घाला. हे सांगचे सांगून हांगा लोकांक पयलीं धमकयताय. पूण ह्यो धमक्यो हेंच्यो आमी सोंपून घेवचो ना. पाशेस काडसर काडले, पूण आतां ही सुरवात जाल्ली आसा आनी ही सुरवात आमची आयच्यान सुरवात जाल्या. ही अशीच आमी तेंचे इलिगलिटी ज्यो उजगांवांत कितें कितें आसा सगळें एक्सपोज करीत रावतले. इलिगल 18K टॅग घर, त्या जाग्यार फक्त ग्रीन लँड आसूं जाय, ज्या जाग्यार फक्त झाडां, त्या जाग्यार कॉन्क्रीट जंगल जाल्लें आसा. तांकां परमिशन दिता कोण? लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांगा लोकल लोक आहा तांकां उदक ना, पूण त्या स्लम्सांनी कंटिन्यू उदक मेळटा तांकां. हांव इतलेंच म्हणटा, जर ह्यो इलिगलिटी ते आतां थारयना, आमी पळोवचो ना कोण डिस्क्वॉलिफाय जाता, कोण आनी कितें जाता, कोणाली प्रॉपर्टीचेर कितें एक्शन जातली आमी ना. कारण थंय हिलकटिंग जाल्लें आसा. बोर्डा जो आसा तेच्या 1 किलोमिटरच्या भितर हिलकटिंग जाल्या. हिलकटिंग कोणी केल्लें आसा हेजेरूय सद्याक हे जी लिगल कोण हे आसा अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी थंय एक्शन घेवंक जाय आनी ते घेयना जाल्यार आमी तांकां घेवन भाग पडटले. आमगेली एक मॅटर ऑलरेडी आतां हायकोर्टाक वयचेलें आसा, रिव्हिजन पिटिशनाचेर फायल केल्लें आसा. तुमी कितलेय प्रयत्न करा थांबोवपाचे, कितेंय हे करपाचे, इलिगली करपाचे, पूण ते आमी थारयतलेच.
आमी इतलें मागूंक सोदता आमचे पंचायती कडेन आनी आमची पंचायत बॉडी आनी सरपंचा कडेन कितें म्हणून जो ताजे प्लान घालपाक सोदता ते जेन्ना आमी फर्स्ट 11 डिसेंबराक फर्स्ट ग्रामसभा जाली जेन्ना न्यू बॉडी फॉर्म जाली तेन्ना फर्स्ट ग्रामसभा जाली 11 डिसेंबराक तेन्ना आमी इश्यू काडलेलो जेन्ना इश्यू काडलो तेन्ना आमकां सरपंचान सांगलें की अजून थंय कांय जावना ह्या फुडें फावंडेशन स्टोन घालतले आनी फावंडेशन स्टोन घालून तेजे उपरांत मागीर ते करतले पूण आनी तुमी ऑब्जेक्शन घालूं नाका म्हणून आमी तांकां तेन्ना क्वेश्चन केलो ग्रामसभेत कित्याक म्हणून हें सांगा आमकां की तुमचे कडेन त्या प्लांटाचो DPR आसा काय म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी निवळ सांगलें आमचे कडेन DPR ना आमी तेन्ना तांकां सांगलें तुमी पयलीं DPR आमकां दाखया DPR पयलीं ग्रामसभेक मांडा लोकांक कॉन्फिडन्सान घेया तेजे उपरांत कितें तें डिस्कशन म्हणजे डिस्कशन जावनी पयलीं मागीर कितें तें ठरवया म्हणून तेजे उपरांत आनी ग्रामसभा जाली आमची 19 फेब्रुवारी तेन्ना परत आमी विचारलें तरी तेंचे कडेन कांय ना पूण एक्चुली लास्ट इयर म्हणजे फाटल्या पंचायत बोर्ड आशिल्ली पळय तेन्ना ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातलेला तुमी आतां पयलां आसतलें तेन्ना आमी मागता अजुनूय की आमचे पंचायत बॉडी कडेन आनी सरपंचा कडेन की तेंच्यांनी पयलीं क्लियर करचें की DPR खंयचो म्हणजे दाखोवचो आमकां मागीर फुडले तेंचो स्टेप घेवचो. सो तुम्ही पयला आतां की कशे कितले इश्यूज आसा उजगांव पंचायतीन आनी ह्या प्लांटाचो कसो इश्यू आहा तो सो हो प्लांट आमकां सध्या डावट पडला की खंयची तरी कंपनी थंयसर सेटअप करता जे मायग्रंट बसपी आहा तेंचे गार्बेज ट्रीट करपाक सेटअप करता काय आपल्या कंपनीचे गार्बेज ट्रीट करपाक सेटअप करता कितें हे अजून आमकां एक क्वेश्चन मार्क आसा सो हेचेर सरपंचान जशी तेंच्यांनी लास्ट टायम तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बालाच्या टायमार जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेणी एक लोकांक सांगलेले सो तशेंच हांव मागता की ह्याय फावटी तेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी ही जी पंचायत बॉडी आसा जी मॅक्झिमम जे दादागिरी करता जे ग्रामपंचायत एडजन करता ग्रामसभा एडजन करता आनी ती ग्रामसभा परती केन्नाच घेयना सो हे तेंच्यांनी करचें न्हू कित्याक आमची तेंचेर आतां कंटिन्युअस वॉच आसा आनी तुमकां इतलेंच सांगता की ह्या फुडें ह्या आमच्या कडेन ऑलरेडी भरपूर मॅटर आसा आयज सुद्दां आमच्या कडेन भरपूर मॅटर आहा पूण ते आमी चड जातले म्हणून डिस्कस करिना पूण जे झोपडपट्टेचो विशय आसा 18K चो विशय आसा बोंडला जो कडेन जे सायडीक हिल कटींग जाला तो विशय आसा चिड्यांच्या खणीचो विशय आसा नाजाल्यार इलिगल बाकी सगळ्या हेतून घरा बांदल्यात लो लायन फिल्डान घरा बांदल्यात तो विशय आसा कंपनीन जे वायलेशन्स केला भुरग्यांक कामाक घेयना तो विशय आसा जितले उजगांवचे विशय आहा ते सगळे विशय कॉमदानाचे जे फेक डॉक्युमेंटेशन नाजाल्यार फेक सिग्नेचर कितें केलें आहा हे सगळे तुमच्या फुड्यान आमी हाडटले आनी दाखयत रावतले पूण सरपंचांनी आनी थंयचो जो MLA आसा तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोन्साक लायटली घेवचें न्हू तेंच्यांनी विलेजराक लायटली घेवचें न्हू हेच्या फाटल्यान कंटिन्युअस आमचो फॉलोअप आसतलो आनी जर जाय जाल्यार जशें ते एका मॅटरान कोर्टान गेल्ले आसा तशें ह्याय मॅटरान जर जाय जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक तयार आहा.